जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, हाली एक ॲडव्हर्टिजमेंट टीवीचेर येता, पळयला तुमी? डैडी मैंने झूठ बोला था ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी. श्वेता, पापा वो मैंने आपको बोला था ना कि मैं नेहा के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ. हाँ? एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला में हूँ. अब क्यों बता रही हो? आपसे झूठ बोला था ना, तो नींद नहीं आ रही थी. पा लौटते हुए चिक्की लेके आना. हे सगळे ॲडव्हर्टायजीनी बरें दिसता. ॲडव्हर्टायजीनी म्हणून बरें दिसता तें. रियल लायफान जर चली सांगीत बापायक फोन करून रातचे 12 डॅडी हांव फ्रेंडाच्या घरा वयता म्हणून सांगलेलें पळय, ते हांव आंबोली पावलें हा म्हणून, जाल्यार कितें जातलें खबर आहा? हे पळय अशें जातलें. हॅलो पापा, हांवें तुका फ्रेंडागे स्टडी करपाक वयता म्हणून सांगलेलें पळय. मागीर कितें जालें तेजें? एक्चुली हांव आंबोली पिकनीक करपाक आयला. कितें? फट मारता? आतां तूं घरा यो, तुज्या दोक्यात म्हणून उडयता. स्टडी करूंक वयता आनी सांगता आनी आंबोली वयता? हे तुका शिकोंक धाडटा काय कित्याक धाडटा गो? हां, तूं यो घरा, तुका दाखयता कितें तें आंबोली जाय तुका, चड यो तूं घरा, दाखयता तुका सारको. जस्ट इमॅजिन. हालींच्या तेंपार मंत्री दयानंद मांद्रेकराक खंयच्या गजालीचेर राग येत सांगो येना. जस्ट इमॅजिन सोडलें जाल्यार तेका खंयच्याय गजालींचेर ह्या दिसांनी झाप्प करून तिडक येता. लेटस्ट कितें जालें तें पळय. जस्ट इमॅजिन. दुर्वटीक आमच्या होळी प्रोग्रामान आमी बाटली घेवन ओसय करीत नाचता आनी ती बाटली एन्जॉय करता. तरी एक भुरगो बाटली घेवन आयला. म्हाका शॉक लागलो. शॉक लागपाचो. 12 वर्साचो भुरगो बाटली घेवन ओसय म्हणटा जाल्यार फुडलो प्रेक्षक आहा हेका हे बरोबर आहा. भ्रष्टाचाराचेर उलयतना लोकांक मजा येता, हसता बी लोक, ताळयोय मारता लोक. म्हणून हो 12 वर्साच्या भुरग्याक बाटली हातीन दिवप हे कितपत खरें? कितपत योग्य अशें विचारपाक सोदता तूं? बरें, भ्रष्टाचारा विरोधान लोकांचे ते रिएक्शन पळोवन तुका कितें राग बी आयलो, म्हणजे बेजार जालो तूं? आर यू अपसेट? भ्रष्टाचाराचेर उलयलें म्हणून हांव अजिबात फ्रस्ट्रेशन म्हाका ना. तुवें जाय तितके उलया भ्रष्टाचाराचेर, कांय हरकत ना. कांय हरकत ना न्हू, तशें म्हणूंक जायना. कांय फरक पडना अशें म्हणपाक. एक्चुली तेणी सारकें म्हटलेलें कितें होडी. सॉरी तुजें. बरें मांद्रेकर बाब, म्हाका तुमचो मूळ मुद्दो कितें तो सांगा. मूळ मुद्दो कितें? ल्हान भुरग्याच्या हातीन बाटली कित्याक? खऱ्यांनी ह्या टायमार त्या भुरग्याच्या 12 वर्साच्या भुरग्याच्या हातीन बाटली दिवप काय कितें? हे पडटा जाल्यार तुमी सांगा सगळे जाण. हे खंय तरी सारकें न्हू. मांद्रेकर बाब, तुम्ही खंयच्या जनरेशनान आसाय, खंयच्या जनरेशनान तुम्ही जगताय? आतांची भुरगीं मातशें कितें पावला कणकणी जालें चियर्स, मॅथ्सान पास जालो चियर्स, आनी स्पोर्ट्सान फुडें फर्स्ट येयलो चियर्स. हे आनी मांद्रेकर पळयत जाल्यार सारको बेजार जातलो न्हू. हे आनी दिसतूच चियर्स म्हणून. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, मनशाच्या इच्छा आकांक्षांक कितलें बंधन आसचें, कितली ताका लिमीट आसची. आसता न्ही, एक ठरावीक मर्यादे पर्यंत इच्छा आकांक्षा दवरूं येता. पण हें कितें? दत्तप्रसाद नायक कितें मागता आनी तें कोणा कडच्यान मागता? ज्या जाग्यार उदक येना थंय उदक सारकें प्रोवायड करतले. ज्या जाग्यार रस्ते सामकेच बाद जाल्ले आसा थंय बेगीन टारींग करतले. आनी ज्या जाग्यार सेवरेजीचें काम ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा थंय बेगीन हॉट मिक्सिंग करतले. दत्तप्रसाद नायक इतले म्हणून एक्सपेक्टेशन्स? PWD कडेन तर जायना जाल्यार हांव मागता तो प्रिंसिपल, चीफ इंजिनियर, AE, JE कोण आसा ते सकयल देंवचे. हांव एक 4 भुरग्यांक घेवन हो 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट करून दाखयता. तुमचे कडेन जायना तुमी देवा, हांव दाखयता कंप्लीट करून. तालिगांवचे रस्तो, हे तालिगांवचे सगळे रस्ते तूं आनी 4 भुरगे मेळोन हॉट मिक्स करून दाखयतले. केदें व्हडलें चॅलेंज हें.
फाल्यां अशें जावं शकता तेणी अशें म्हटलां न्ही बाबूश मोन्सेराताक म्हणून मरे भिरभिरी मारली सामकी कळ्ळें तुका आनी तेणें आपलेच पयशे घालून हेंचे जावच्या पयलीं आपणेच हॉटमिक्स करून घेतले सगळे क्रिसमसा पयलीं हेंचो प्लॅन फेल बरें म्हाका एक अजाप दिसता तें म्हणजे सुदीन ढवळीकराचो भाव PWD मिनिस्टराचो भाव दीपक ढवळीकर जो तालिगांव रावता चडसो थंयच येता वयता तो तेचे लक्ष कशें वचोंक ना रस्त्याचेर तेणें आपल्या भावाक दीपक BJP तालिगांवचो लिडर दत्तप्रसाद नायक तुज्या भावाक कितें कितें म्हणटा खबर आहा मरे कसली कसली उतरां कसली कसली स्टेटमेंट केले देवा देवा म्हाज्यान तर आयकोनूच जालें अक्षरशः आनी तूं ओगी कसो स्टेटमेंट केलो म्हणून जायना तसो सत्य हें जाणून घेवचें लागता ओके सत्य कितें तर सांग पळोवया आमकां तूच सांग बरें चल तूं सारकें खरें खरें उलयता न्हू चल तूच सत्य तूं खुद्द तालिगांव रावपी मरे दीपक तालिगांवचे रस्ते केन्नाच्या पिड्ड्यार जावपा लागले तुका खबर तालिगांवचे रस्ते केन्नाच्या पिड्ड्यार जावपा लागले सांग पळोवया आसता तुका खबर आसतलीच 2007तल्यान 2007तल्यान म्हणजे आतां तूं आपल्या भावा वयले बगलाट चर्चिल आलेमाच्या माथ्यार मारपाक सोदता 2007 कोण आसलो PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमा न्हू दीपक दिस इज नॉट फेअर हा दिस इज नॉट डार्क ऑल्सो दिस इज नॉट फेअर हा दीपक सुदिना सांग मरे तालिगांवचे रस्ते बेगीन हॉटमिक्स कर म्हणून ना रे तेंच्या मनानूच ना करपाचे ते रस्ते हॉटमिक्स कर हांव तुमकां सांगता मित्रांनो मार्क माय वर्ड्स एपिसोड नंबर 95 2014 2017च्या असेंब्ली इलेक्शनाक BJP आनी MGP सेपरेट कॉन्टेस्ट करता पळय तूं हांव मार्क कर याद करतले तुमी म्हाजी हांवें तुमकां हेच्या पयलींच सांगलां पळय सुदिना कित्याक बिचोले मये शिरोडा केपें ही सगळीं ताका सिटां चड जालें जस्ट इमॅजिन इलेक्शन म्हटलें काय इलेक्शन पणजे बाय इलेक्शन म्हणजे परिकरान बाय बाय म्हटलें पणजेक आनी थंय पणजे बाय इलेक्शन जालें अरे सॉरी पणजे बाय इलेक्शनाचो इत्सूक उमेदवार वन ऑफ द सुरेंद्र फुर्ताडो हांव आमच्या कडेन उलयलो आनी ताणें आपलें मनोगत व्यक्त केलें न्ही आनी खूब कितें कितें जालें त्या दिसा जस्ट इमॅजिन सुरेंद्र फुर्ताडो ड्युरिंग ओपिनियन पोल Dr. Jack Sikora came to my house. बापरे कितें ओके सॉरी बाबूश मोन्सेरात पणजी बाय इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग means I think he means business. means money, more capital by capturing capital of Goa. Looks like, no? These things don't say directly, Ogi Rao. And I don't fear anybody. What happened when you told Babush Montserrat that you are also contesting Panji by election? The next day, 2 crores came. Okay, that's why you were late that day for meeting, at home counting, time waste counting. Late. Asu. How much you spent for Panji municipality elections? I spent 2.5 lakh rupees. 2.5 lakhs. Your opposition spent 2.5 crores. How you'll tackle these? I want to start a new chapter. Contesting election without spending money in Panji. I don't want to go behind. I want to go forward. Forward? Then you join ISL FC Goa. Sorry. Yeah. So Panji by elections. You can also contest if you so desire. Should I? Really? Should I contest? No, actually, I have 5,000 Facebook friends. You are suffering from cold and cough. Is it viral? Joke kela. So, if Congress don't give you ticket, you contest independent, you revolt, you spoil Congress vote, and you get BJP candidate elected, will you? Definitely, why not?
दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. हे खरें न्हू, कितें करता, दिस इज इमॅजिनेशन गोईंग हे वायर. आमी कितें करया, हे वायर गेला इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स पळयल्यार बरें पयलींचे. कितें उलयता तूं बेश्टोच, कितें उलयता हांगा येतकूत. Just imagine. आणि मित्रांनो, टाइम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. I'm in the top of the world, yes. ताणें उठोन रेजिनाल्डाच्या फाटीर एक सणसणीत थापट मारलें. आतां मिकी खूश आसा. रेजिनाल्डाचेर एक बरो वडो काडलो म्हणटा तो. आतां पेटिशनाचें कितेंय जावं, आतां ताका पडलेलें ना. दीस इज मिकीज कमबॅक. पयलींचो मिकी आमकां परत एकदां कमबॅक करतना दिसपाक येता. रॉंग कमेंट. ओके. तुका हें थापट आजून दुखता? मिकीचें हें वागप तुका विचित्र दिसना? So that is not a big issue. That has been going on for a long time. लॉंग टायम म्हणजे तूं असले वडे खायत आसा तर पयलीं पासून तेच्या कडच्यान? एक दी मरे तेका सणसणीत वडो बरो. हांव म्हणटा तुका, तुजो एक हात 2.5 किलो का तुजो जर मिकीचेर पडत न्हू, तेका तितलोच पुरो तो. See, तें कोणा बरें, कोण बार्गेन कोत्ताय तें. बरें, वन थिंग रायट नाव यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मिकी पाशेको. Sorry. तशें जाल्यार इम्पॉसिबल. 40 आमदारां भितर जर कोणाचे गाल गुबगुबीत आसा, चब्बी चिक्स आसा, जाल्यार ते रेजिनाल्डाचे आसा अशें आमी आयकलां. You have said it. ना, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लोक सुद्दां म्हणटात की चब्बी चिक्स आसलेलो आमदार जाल्यार तो रेजिनाल्डूच. So you have endorsed it. Okay, I'll put my question this way. How is the response of girls to this chubby chicks? Response is good, and response is one thing. ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो. I'm in the top of the world, yes. मित्रांनो, याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन म्हणजे एपिसोड नंबर 95 हांगाच सोंपता. पळयत रावा जस्ट इमॅजिन दर आयतारा 7:30, 9:30 आनी 11:30. आनी तुमकां म्हाका कितें सांगपाक जाय जाल्यार म्हाका मेल करा features@prudentmedia.in. येस, आनी तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं, बरे भशेन रावा. बाय बाय. Just imagine.